एक ल्हान भुरग्याच्या मनान कशें जाता, ताणें आपणाचो तो मिलेर आशिल्लो पिगी बँक, आमी ल्हान आसतना आवय बापूय म्हणटाले केन्ना 4 आणे घालताले आमी, 10 पयशे घालताले, तशें ताणें अशें कलेक्शन केलें. तेन्ना ताणें ते डॅकॉयट्सांक सांगलें आनीक माननाका म्हजे आवय बापाय, आमी तुमकां हो मिलेर जाय न्ही, व्हर हे पयशे. ताणें आपणाच्या ल्हानपणान ते भुरगेपणान ते सांगून दिलें. मागीर जेन्ना ते 7 जाण आर्म डॅकॉयट्स किचनाच्या जनेलांसान गेले, ही चली ओगी रावले 3-3:30 वाजता सकाळच्या, आनी तेय त्या जनेलांसान भायर गेले आनी धांवत 7 फ्लोरारसान 2nd फ्लोर पासून लोकांची दारां बडयत आयले. दार उगडा, दार उगडा, म्हज्या आवय बापायक अटॅक केल्लो आसा म्हणून. अशें करून लोक आयले आनी ताच्या आवय बापायक मेडिकल हेल्प आयलो, पुलीस आपयले आनी अशें करून ती सेव जाली. सो दिस इज द सिल्वर लायनिंग म्हणटा पळय ते. जितलो लॉ एंड ऑर्डर गोंयांत जाल्लो आसा, बाद जाल्लो आसा, आयज कोण कोणाचेर आक्रमण करीत सांगपाक जायना, असले अटॅक जाल्ले आसा, नो लॉ एंड ऑर्डर. तातूंत एक 15 वर्सांची चली, शी बिकम्स द होप. एक एक्झॅम्पलरी ब्रेवरी दाखयताली. आनी त्या खातीर हांवें ही चीट चीफ मिनिस्टराक बरयल्ली. हांवें एक चीट प्रधानमंत्रीक बरयल्या. आमकां खबर गमल्या की प्रधानमंत्री 28 तारखेर गोंयांत येता म्हणून. सो गोंयांत तर तो येता जाल्यार एक गोंयकारांक मीन सो मच ऑफ ट्रबल, गोंयकार एक रडटा गोंयकार. गोवा इज क्रायींग. वेदर लॉ एंड ऑर्डर, वेदर एम्प्लॉयमेंट, एवरीथींग कलॅप्स जाल्लें आसा. भंय आसा लोकांक आयज भायर सरपाक. तातूंत हांव प्रधानमंत्री कडेन एक विनंती करता, ताका लेटर बरयलें आयज हांवें सकाळीं सगळे फॅक्ट्स घालून, की तूं गोंया आयलो तसो हो एवॉर्ड ताका डिक्लेअर कर. सपोज डिक्लेअर करूंक जायना, देर इज अ प्रोसेस. तूं सांग आय एम रेकमेंडिंग टू द कमिटी, विमेन एंड चायल्ड अफेर्स पळय आसा तांकां ते कमिटीक तूं रेकमेंड कर की नक्षत्र नायकाक हो ब्रेवरी एवॉर्ड, नॅशनल ब्रेवरी एवॉर्ड मेळपाक जाय. हो पुरस्कार ताका मेळचो म्हणून गोंयकारांक एक बरें दिसतलें, दुसऱ्या भुरग्यांक एक मोटिवेशन जातलें, इन्स्पिरेशन जातलें. तुम्ही चीफ मिनिस्टराकय बरयलें म्हणटा आनी प्रायम मिनिस्टराकय, कशें कितें पळय हातूंत आमी पॉलिटिक्स सेपरेट दवरपाक जाय. वी हॅव टू एप्रिशिएट जे चलयेन ब्रेवरी दाखयल्या पळय ते. जेन्ना ताका एवॉर्ड मेळटलो दुसऱ्या भुरग्यांक एक भितरल्यान उमेद येता, आय कॅन ऑल्सो बिकम नक्षत्र, आय कॅन ऑल्सो बिकम एनदर ब्रेव हार्ट ऑफ गोवा, आय कॅन बिकम अ ब्रेव हार्ट ऑफ इंडिया, भारत.